ओमान विमान सेवेची विमानां 1 जानेवारी सावन मोपा विमानतळा वयल्यान उड्डाण घेतली अशें ट्वीट कंपनीन केलां. मोपा उक्तावणा पयलींच अशें ट्वीट कंपनीन केल्ल्यान दाबोळी विमानतळा विशीं परतून दुबाव निर्माण जाला. ताका लागून बाणावलेच्या आमदारान ओमान एअरलायन्साच्या मुख्य अधिकाऱ्यांक निवेदन केलें. मोपा विमानतळ हें गोंयच्या पर्यटन केंद्रांसावन भरपूर पयस आसा. ताका लागून गिरायकांची व्हड प्रमाणांत गैरसोय जातली. दाबोळी विमानतळ उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या पर्यटन केंद्रांच्या मदीं आशिल्ल्यान सगळ्या पर्यटकांक परवडटा अशी सुविधा थंय आसा. देखून हो निर्णय फाटीं घेवचो. दाबोळी विमानतळा वयली प्रवाशाची सेवा चालूच दवरची अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान केल्या. has come out with one message which is circulating. News are आयिल्ली 1st January 2023 सावन ओमान एअर जो फ्लाइट्स that are arriving and departing from Goa will operate out of the new Mopa International Airport. हांवें असेंब्लीन सांगलेलें आनी हांव परत सांगतां. बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी इज वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कोस्टल बेल्ट, मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ टुरिजम ऑफ गोवा. सावथाक जितले जे टुरिजम इंडस्ट्री ताजो मेजर स्टेक होल्डर जावन आसा बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ताजो आमदार हांव. असली जेन्ना मेसेजी येता तेन्ना कोणे एक्शन घेवपाक जाय. दाबोली जरी तरी आज ह्यो ओमान एअरवेज, गल्फ एअर ह्यो जितल्यो ज्यो फ्लायटी आहा त्यो दाबोली जरी तरी आज येना जाल्यार दाबोली बंद जातलो आनी सावथाक जितलो आमचो कोस्टल बेल्टाचो धंदो तो धंदो काबार जातलो. सो हेजेर कोणे एक्शन घेवची. सगळे आमदार एक्सपोर्ट जाले आनी बीजेपीन इम्पोर्ट केले. सो उरले ते आमी थोडेच आसा. So what is that we should do to ensure that these flights do not go to Mopa? Government सांगल्यार government आयकतलो ना. So I have written a letter to the chief operating officer of Oman Air. His name is Nasir Al Salmi. I was also trying to call him up. हांव गल्फ एराकूय फोन मारतलो. हे लेटरीचेर क्लियर बरयल्लें आसा. हांव ट्विटराचेरय घालतलो आज सांजचे तुमचे कडेन उलयले म्हणटरी that we do not support this. Please do understand, the COO of Oman Air, Nasir Al Sami, please do understand, sir, that we are all part of a global economic crisis, whether it be environment, whether it be tourism, whether it be economically. जेन्ना कोविड जालें 2 वर्सां जालीं कोविडा टायमाक प्रत्येक जावं तुगेली कंट्री ओमान जावं गल्फ जावं युरोप जावं इंडिया जावं all have gone through this burden of crisis and we are coming up. You need to understand the entire topography of your clients. To एक survey कर, please do a survey of this flight which is landing in 2023 and check where are all your clients going. Do a small feedback check.